Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी रामेसेस गांवांतली भायर सोरून सुकोत गांवांत वचूंक वाट धरली. भुरग्यां बाळांक मेजी नासतना चलून वेताले ते दादलेच सुमार 600,000 आसले. तांचे बराबर जिनोस्वार लोकांची एक व्हड उरपोंज गेली. त्या भायर मेजू नजो तितल्या बोकड्यांचे हिंड. इजिप्ताक थावन हाडलोल्या पिठाच्यो तांणी भाकऱ्यो केल्यो, पूण फूग नासलोल्यो, कित्याक तांकां खोमीर घालूंक नासलें. फुरसत दिनासतना तांकां इजिप्तांतलीं धांवडायलोलीं देखून वाटेक जेवण खाण व्हरूंक तांकां जालें ना. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी इजिप्तांत 430 वर्सां काडलोलीं. 430 वर्सां भोंवतालीं त्याच दिसा सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो फौजो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो. तांकां इजिप्तांतल्यो भायर काडूंक सर्वेस्परान एक रातभर जागरण केली. ही रात पिणकेचे पिणकेंत इस्रायलाच्या पुता धुवांनी सर्वेस्पराच्या मानांक एक जागरण कशी सांबाळूंक जाय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो खरेंच बरो. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. आमच्या दोळदीरपणांत ताणें आमचो उगडास केलो. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. आनी आमच्या दुस्मानांच्या चोपक्यांतली आमकां सोडयली. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. जबाब ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. इजिप्ताच्या मालगोड्या पुतांक ताणें मारून उडयले. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. आनी इस्रायलाक तांचे मदलो भायर काडलो. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. बळवंत हातान आनी पदवेदार बावळो उबान. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. जबाब ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. तांबडो दर्या ताणें दोशी वांटलो. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. आनी ताचे मदल्यान इस्रायलाक उतरायलो. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. थंय ताणें फारोवाक आनी ताच्या सैनिकांक बुडोवन मारले. ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. जबाब ताचो मायेमोग मीतमेर नासलोलो. उद्गार. देव बाप आसलो जेजू सोवेंक उरसार, आपले वेंगेंत परतून घेवच्याक संवसार. मनशांक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दयेन ताणें आमचे आधीन केलां. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिजेव थंयचे भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेळ करूंक लागले. पूण जेजू तें समजून थंयचो कोडसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं
आनी तांकां सगल्यांक ताणें बोरीं केलीं. पूण आपणाक पोरगोट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इसायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विंचून काडलोलो, म्हजे अपूर्बायेचो, ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावार्थ सर्व राष्ट्रांक परगोट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलों. वाद विवाद तो करचो ना, बोब मारून आड्डूचो ना. ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जैत मेळो पर्यान फुटलोली बेत मोडचो ना. आजून दुवोर्ती दोशीर तो कदींच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगळो भरवासो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ तांकां सगल्यांक ताणें बोरीं केलें. माथ्यू 12:15. नियाळाक आधार. म्हजो बाप अजून पर्यान वावर करीत आसा तसो हांव वावर करीत आसा. आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पर देव आपणे विंचून काडलोले पोरजेक 430 वर्सांनी इजिप्तांतली भायर काडटा. ते राती सर्वेस्पर देव सगळी रात जागरण करता. ही रात पिणकेचे पिणकेन सर्वेस्पराच्या मानाक सांबाळूंक इस्रायलांच्या पुता धुवांक आदेश दिता. शुभ वर्तमानांत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान जेजू विशीं केल्ली देवाच्या सेवकाची भासावणी भाग्यवंत माथ्यू उजवाडांत हाडटा. पिडेवंतांक इलाज, दुखेस्तांक बुजवण, अत्याचार आनी पिडापेड सोंसतल्यांक सुटका, एक नवो समाज घडोवंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक एक कोश्टवतलो सेवक कसो ह्या संवसारांत धाडलो. सोनवारा दिसाक आर जाल्ल्या मनशाक बरो केलो म्हूण फारिजेव जेजूचो घात घेवंक गुडमेळ करतात. हें जाणो जावन जेजू त्या वाठारांतलो कोडसरलो आनी आपलो पेकोवणेचो वावर करीत रावलो. बरें करूंक सगळे दीस देवान रचल्यात आनी खंयच्याय दिसा दुसऱ्यांक बरें करूंक देवान आडबारूंक ना. म्हणटच आडकोळ्यांनी लेगून पिडेवंतांक इलाज, दुखेस्तांक बुजवण, अत्याचार आनी पिडापीड सोंसतल्यांक सुटका दिवंक वावरुया. जेजून सगल्यांक बोरीं केलीं. आमी बरें करीत रावुया. मोगळा बापा, दीस ओ रात पळयनासतना सगल्यांची सेवा करूंक वावरूंक सेवेचें मोन आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.